पेद्रू पोगतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतलो तो ताणें पळयलो. ह्या शिसान रातच्या जेवणार जेजूच्या होड्ड्याक तेगून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सुम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांवें येसू तो रावतलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशीच मोडचो ना म्हूण भाव भयणींनी मदीं कबोड जाल्ली. पूण तो मोडचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलां ना. बगोर, हांवूय येवसोर तो रावतलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? हो शीस ह्या वस्तूची गवायकी दिता. ताणें ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताजी गवायकी करी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्लो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात, ते सगळ्यांक एक एकल्याक बरोवन दवरल्या जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता.